आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. ओनूचो सप्ताक प्लास्टीक फ्री आसचो. फेरयेचे स्टॉल बेशिस्तपणान उबारचे न्ही म्हूण सप्ता आयोजनाच्या खासा बसकेत थारायला. बसकेक उपजिल्लो अधिकारी साबाजी शेटये, आमदार मिलिंद नायक, कार्लोस आल्मेदा नगर अध्यक्ष आनी बाकीचे अधिकारी आशिल्ले. सप्ता रिलेटेड क्लिनलीनेसाक लागून 2 इम्पॉर्टंट पॉयंट घेतला. आमी डिझास्टर मॅनेजमेंटाक फायराक जे 20 मनीस दिता ते एडिशनल 20 मनीस आमी हांगा घालूंक प्रयत्न करता सप्ताच्या दिसांनी. एक आनी एवरी इयर ते मोबायल टॉयलेट वापरताले 3-3, 6, 4-4, 8 कितें. हांव आनी आमदारान तांकां सांगला की ह्या फावटी ते आनी एडिशनल 10 टॉयलेट हाडपाचे. In case if anyone illegal founds there erecting the stop sign, we will take the arrangements with the assistance of the municipality to remove it. खूब एलिगेशन आसता हिंगा की स्टॉल्स लायक सबलेट करतात हाय रेट्स. आमी तांकां सांगला स्ट्रिक्ट मॉनिटरींग करूंक जाय पडटी. एक मेजर एक डिसिजन घेतला की प्लास्टीक बॅन. बरी भाशेन जावं दी आमचो सप्ताह. सगळ्यांनी बरी भाशेन काम करचें. म्युनिसिपालिटी स्टाफान इन्स्पेक्टरांनी बरी भाशेन तांकां कितें ड्युटी अलॉट केले ती तेणी करची आनी हे भाशेन शॉपिंग पाची सारकी कायद्या प्रमाणे. स्वच्छ भारत अभियाना खाला म्हापशेच्या दत्ताराम मंत्रवादी मेमोरियल हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी म्हापशा कोर्टाचो वाठार नितळ केलो. खातीर तुमचे कौतुक करता की स्वच्छ भारताच्या निमित्ताने माझे वार्ड आयज तुम्ही साफ केल्लो आसा. मी भारत स्वच्छ अभियानाच्या अंडर ही कोर्टाची जी प्रेमेसीस आहा ती सगळी आम्ही साफ केलेली आहा. हे आयोजन दत्ताराम मंत्रवादी आणि वान गोवा बटालियन NCC पणजी यांनी केलेली आहा. कला अकादमीचो अध्यक्ष आनी सांत आंद्रेचो आमदार विष्णू वाघाचो वाडदीस जालो. विष्णूच्या वाडदिसाक परबी दिवंक नेवरा पंचायत हॉलात मुख्यमंत्री आनी बाकीचे मंत्र्या बरोबर लोकांनी गर्दी केली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल सर्तीन गोंयच्या खेळगड्यांक चान्स दिवंक ना म्हणून GFA ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाच्या नांवान आतां शबय घालता. GFAची आयतारा आमसभा जाली. थंय हो विशय आयलो. गोवा फुटबॉल संघटनेन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाचो निषेध केल्लो. GFAन सिलेक्शन ट्रायल वेळचे वेळार जावच्यो म्हणून थंय अध्यक्षान यत्न केल्लो. मात फातोर्डेचे टर्फ ग्राउंडाच्या कोफुसावात गोंयच्या अंडर 17 भुरग्यांचो चान्स गेलो. Non-selection of local Goan boys in the squad to GFA. One person who has been associated with football in the past, particularly the Goa Football Association, his statement is condemned that GFA has been sleeping because that is far from the truth. GFA has never been found wanting on this issue. Under 17 interest of the local boys is paramount for us. And we have discussed it not today. We have been after this right from May 1st, when the first letter came from All India Football Federation in connection with the selection of the under 17 squad. But it has clearly emerged with records. The whole body has been shown and they have accepted our contention that local interests of Goa has been completely compromised by the All India Football Federation, and it is condemned. Today a resolution has been adopted to condemn the attitude of the All India Football Federation in this, and also we have condemned the person involved. This has come from among the members. It is not even come from the committee. All the collective members unanimously agreed that such kind of behavior is irresponsible and detrimental to the development and growth of football in Goa. उदेत्या रेफरींक संद मेळची म्हूण संघटनेच्या सल्ल्यान रेफरींची नेमणूक करतले. पणजे शारान रोकडोच कांपालार फुटबॉल ग्राउंड उबो करतले म्हूण अध्यक्ष सांगता. बांदोडकार गोल्ड कपा विशीं सगळे वाद तडीक लावन सर्त घेवपाचो GFAचो विचार चल्ला. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. पावसान आपालिपाक केलो म्हणून मोराक पडून गेल्ले ना. म्हापशा पणजे मार्गार गिरी कांय तेंप जालो एक मोर शेतांनी आत्र्या पैरान दिसता. हिरवळीच्या शेतात पिसारो फुलोवन नाचतल्या ह्या मोराक पळोवंक गाड्यांची गर्दी पडटा. हायवेन येतल्या वतल्याक तो ब्रेक मारपाक लायताच. कसलेच म्युझिक नासतना निसर्गाच्या तालार तो नाचता. पक्षी राजाचे नाच पळयतात. मात केन्नाय तुमकां दिसलो जाल्यार गिरी हायवेर अकस्मात ब्रेक मारनाकात.
इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.